बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमेन. देवाचे कृपेन बोललो दीस आवडेता आनी माई मोगाचो येवकार. जुआवाचें वर्तमान आवेस फोर दा वोळ 11. हांव बरो गवली मेंढरा पासत आपलो जीव दिता. मोगाच्या बाबा भयणांनो, जेजूचे मुणयारपणाचो माज म्हणल्यार मनीस. जेजू मनशाचे सोदीक गेलो आनी आपणाक सोदूंक येतल्यांक ताणें मोगान आनी कुशालकायेन घेतली. आयचो आमचो विशय मेंढरां ताचो ताळो आयकतात. जेजून हुस्क्यान भरून आपल्या सोदतल्यांक सोदून काडली. जेजू भाशेन बरी गवळी जावंक आयज जोण एकल्याक आमकां उलो. आयज मनीस सोबार तोरणी आपल्या जिवितान सांडलेलो आसा. गरज आसा आमी जोण एकल्यान हुस्क्यान भरून एकामेकाची परिस्थिती समजून घेवंक, एकामेकाच्या जिवितान नोसोनी आनी बरेपण येवंक आदाराची जावंक. हें सगलें करूंक जेजूच्या आदाराची आमकां गरज. ह्या वेळार जेजू बऱ्या गवण्याचो सांगात आनी आदार मागुया. सोम्या जेजू, मनीसकुळा बरोबर चलूंक आनी मनशाक नव्यान आपल्या मोगाची एकचारान भितर काडूंक देवाचें सपन आसलें. ह्याच खातीर जेजू देवाचो पूत मनीस जालो आनी आमची मोदें जियेलो. आख्खें मनीसकुळाक सैतानाच्या चोपक्यांतली सुटोवन बापाशी एकठांवंक एक बरो गवळी कसो जेजू वावुरलो. होच सोमी जेजू ह्या वस्तींत हाजीर आसा. ताका आमची खालती मान बागोवन नमस्कार करुया. गीत गावुया सोमी मोचो गवली. सोमी मोचो गवली कांयच म्हाका उणें ना. सोमी मोचो गवळी कांयच म्हाका उणें ना. पांचवो चोरो मेळटा थंय. सोमी म्हाका विश्व दिता. शीतळ नितळ उदकांत सोमी म्हाका आपोवन व्हरता. सोमी मोचो गवली कांयच म्हाका उणें ना. सोमी मोचो गवली कांयच म्हाका उणें ना. म्हज्या जिवाक नव्यान सोमी म्हाका कोटाय दिता.
सारक्या आनी नीट वाटेन सोमी म्हाका चलोवन व्हरता सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना चलतना वायटाक कसले भियेना सोमी सोंगी आसतना दुस्मानाची भिरांत म्हाका ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना सोमी म्हजो गवळी कांयच म्हाका उणें ना दुसरो इतिहास 7 वोळ 14 म्हजें नांव दिल्ली म्हजी पोरसां आपणाकूच ल्हान कोरीत जाल्यार आनी म्हजें मुखामोळ सोदूंक आपल्यो खोट्यो सुवयो सोडून दीत तेन्ना हांव स्वर्गार तावन तुजें मागणें आयकतलो आनी तिचीं पातकां भोगशितलो हांव तांच्या देसाक रोगांतलीं मेकळीं करतलो सोबार जाणां कुटूंब घडोवन भुरग्याच्या देण्याक आशोवन हुस्कार सुस्कार सोडटात जाल्यार जायतीं भुरगीं आवय बापायचो मोग मेळना तेन्ना निराशीपणान जियेतात जायते पावटी देवान दिल्लें जिवीत कुसव्यांत आसतनाच नाटक करूंक पावलां मारतात अशें करून भुरगें देवाचें देणें म्हूण विसरता दर एक कुटूंब आमकां पयलें आकारणेचें घर एका एका वांगड्याक आपल्या जिविता वरवीं कुटुंबाची आकारणी करूंक जबाबदारी आसा कुटुंबान थँक्यू सॉरी वो प्लीज म्हणप आमचे कुटुंब आकारणेची फळां जीं आमकां आमच्या भुरग्याच्या तोंडांतल्यान उणें आयकूंक मेळटात आनी अशें कित्याक घडोवंक पावता कित्याक आमी आवय बापूय आमची जबाबदारी करूंक विसरता आमी आमच्या भुरग्यांक बरें घर बांदता बरी गाडी घेता बरें न्हेसोंक दिता आनी मनशां परस वस्तूक चड मोल दिता ही शिकवण आमी आमच्या भुरग्यांक दिता सोम्या जेसू आमी आमच्या कुटुंबान एकामेकाक वेळ दिवंक ना एकामेकाची आपुरबाय करूंक ना भुरग्यांक बरें मार्गदर्शन करूंक ना एक बरो गवळी जावंक पावूंक ना म्हाका बोगोस गीत गावया Jesus Lamb of God.
You are my strength when I am weak. You are the treasure that I seek. You are my all in all. Seeking you as a precious jewel, Lord, to give up and be a fool. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Taking my sin, my cross, my shame, rising again, I bless your name. You are my all in all. When I fall down, you pick me up. When I am dry, you fill my cup. You are my all in all. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Jesus, Lamb of God, worthy is your name. Worthy is your name. पयलो इतिहास आवेसपोर 16 वोळ 30 आनी 4. सर्वेस्पराक दिनवासात तो कितलो बरो ताचो माये मोग मितमेर नाचलोलो. बापा, काय बरी सकाळ तुवें आमकां दिल्याय. सुर्याची उजवाडीत किरणां, जिनस्वास सुकण्याचीं गितां, भोंवतणी सोबीत फुलां. जिविताचो आनीक एक दीस तुवें आमकां दिला. बरे भलायकेन तुवें आमकां उठयलें. कितलेशे देण्यांनी तुवें आमकां भरलें. आमचें जिवीत तुजें आमकां एक व्हडांतलें व्हड देणें म्हूण तुजी किर्ती दिनवासनी आनी वाखाणणी आमी गाजयता. चलतां भोंवतना, जेवतां खाताना, न्हिदतां उठ्ठाना म्हजे भोंवतीन सगळेंच तुजें बरें हांव अनुभवतां. आमकां तुवें आपुरबायेन रोचलें. सगळ्या संवसाराचेर अधिकार दिलाय. पूण आमी असोक जावन पातोक आदारून तुजे सोशिल्लीं पयस आमी पावलीं. आमकां पातकांतलीं मेकळीं करून परत आपले वेंगेन हाडूंक एक बरो गवळी कसो आपल्या पुताक तुवें आमचे पासत वोपोवन दिलाय. ह्या सगळ्या तुज्या बरेपणा पासत आमी गितांतल्यान तुका दिनवासता. गीत गावुया तुज्या नांवाक वाखाणटा. तुज्या नांवाक वाखाणटा. Sumia nawang wakanda dunia
तुझे नाव ओटे आमी कोरे वाकांचे तुझ्या नावांक दिन वाजता सोम्या नावांक दिन वाजता दोनिया तुझे नाव ओटे आमी कोरे वाइन वाचे तुझ्या नावां गीत गायता सोम्या नावां गीत गायता सोनिया तुझे नाव ओटे आमी कोरे गीत गावचे. देवाचें उतर आयकूंक सगळीं उबी रावुया. जुवांवाचें शिव वर्तमान आवेस 4:10 वोळ 1-6. खरेंच खरें हांव तुमकां सांगता, जो मेंढऱ्याचें ओडपान दारांतल्यान न्हय पूण दुसरे वाटेन चोडून भितर सोदता तो चोर आनी नागवणो. पूण जो दारांतल्यान भितर सोदता तो मेंढरांचो गोवळी. ताका दार राखणो दार उगडटा. मेंढरां ताचो ताळो आयकतात आनी आपल्या मेंढरांक तो आपआपल्या नांवान उलो करता आनी ताका भायर व्हरता. आपल्या मेंढरांक भायर हाडटोच तो तांच्या फुडें चलता आनी ताचो ताळो वळखतात देखून मेंढरां ताच्या फाटल्यान वेतात. पोरक्या फाटल्यान ती वचनात पूण ताचेर सोरशिल्लीं ती पळून वेतात, कित्याक पोरक्यांचो ताळो तीं वळखनात. जेजून तांकां ही वोपार सांगली, पूण जें तो तांकां सांगतालो ताचो अर्थ तांकां मेळ्ळो ना. देवाचें उतर हे. देवाची व्हड उपकार. एका कुटुंबान एका आवय बापायक एक धूव आनी 2 पूत आसले. आवय बापूय आपल्या भुरग्यांचो मोगान परामर्श करून सगळें तांकां दिवन मोगान वाडयली. तांची धूव कॉलेजींत शिकतना एक चेडो आपल्या गोड उतरांनी आनी बऱ्यो बऱ्यो वस्तू दिवन ते चेडवाक भुलयता आनी ताच्या मोगान पडटा. चेडूं आपल्या मोगाची खबर आपल्या आवय बापायक सांगूंक सोदता, पूण चेडो ताका आडायता. आमी उपरांत कळोवया म्हूण सांगता. तीं दोगांय सांगाताक भोंवतना कोण तरी ताका पळयता आनी ते चेडवाच्या बापायक कोमयता. ताचो बापूय आपले धुवेक विचार करता. हे ताच्या विचाराक धूव ना म्हणटा. आपले धुवेचेर विस्वास दवरून धूव कितें सांगता तें सोत म्हूण मानून घेता. थोड्या दिसांनी तो चेडो आनी चेडू कुडीचो एकवोट जोडटात आनी चेडू गोरबेज जावंक पावता. आपूण गोरबेज आसा म्हूण चेडू चेड्याक घुमयता.
चेडो चेडवाक कुसव्यांत आसलेल्या भुरग्याक जिवेशी मारूंक फरसायता, पूण चेडू तयार जायना. देखून चेडो ताका सोडून वेता. आपूण जिवितांत सांडलें म्हूण निराशी जावन चेडू आपलो जीव दिवंक सोदता. ताच्या जिवितांत कितें घडलां आनी तें कितें करूंक सोदता तें सगलें ताच्या आवय बापायक आनी भावांक गोमून येता. आवय बापायक खूब दूख भोगता, पूण आपली धुवेक आपलो सगलो सांगात आनी आदार दितात. ताका बरे भाशेन समजायतात. समाजान उपरासतल्या प्रश्नाक लागून त्या भुरग्याक जिवेशी मारूंक ताच्या मनांत जाता. पूण उपरांत ते भुरग्याक जल्माक हाडून निच्यो घेता आनी भुरग्याक जल्माक येतूच ताका माद्रीच्या आश्रमांत दवरता. आवयन बापायन आपल्या भुरग्याक बरो चोरव दिलो. तोरूय आसतना शेळी वायट रस्त्यार पावता. वायट रस्त्यार पावून आपणाक दुखयल्ली, आपलो विस्वास तोडलो म्हूण आवय बापूय शेळयेक सांडून दिना, पूण शेळयेचो जीव सांबाळटा. जेजू बरो गवळी. आपल्या शेळयां पासो तो जियेलो आनी शेळयांक एकठांय दवरूंक आपलो जीव ताणें दिलो. बरो गवळी जेजू मेंढरेचें दार. आदल्या काळान जेन्ना गवळी मेंढरां राखतालो तेन्ना रातचो तो दारार न्हिदतालो, कित्याक मेंढरां भायर सरल्यार वो कोणूय भितर सरल्यार ताका कळटालें. तेच खातीर आमची राखण करूंक जेजू आपूण मेंढऱ्याचें दार म्हणटा. जेजू गवळ्याचो खेरीत गूण जावन आसा तो एका एका मेंढरांक नांवान वळखता आनी ताची तीं ताका वळखतात. आमचो सांबाळ करूंक जेजू बरो गवळी वावुरलो, कित्याक आमकां सैतानाच्या ताब्यांत करूंक आमचो नाच जालोलो आमच्या सोरवोंडाराक नाका आसलें. आमकां पातकांतली सुटोवंक आनी नवें जिवीत दिवंक बरो गवळी वावुरलो, वावुरता आनी सदांच वावुरतलो. बापा, तुज्या पुता जेजूचो ताळो आयकून पातोक पयसावून नव्या जिवितान उठूंक आमकां कृपा दी. स्तोत्र 16 वोळ 1 आमकां म्हणटा. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणाक येता. जेजू, आमच्या जिविताची वाट आनी हे वाटेन चलूंक आमकां ताच्या आदाराची गरज. हे वेळार आमच्यो गरजो
जेजूच्या नांवान बापाक उबारुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जातलो. जेजू भाशेन बरो गोवळी आमकां कोर बापा. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांनी पाद्री तशेंच माद्री जेजू भाशेन हुस्क्यान बरोन पातकांत पडोन पयस सांडलोल्या पोरचेक जेजू लागीं हाडूंक एक बरो गोवळी जावंक खूब वावुरतात. तांच्या ह्या वावराचेर बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजू भाशेन बरो गोवळी आमकां कोर बापा. आमच्या कुटुंबांनी आमी एकामेकाच्या हुस्क्यान जिवंक कुटुंबाचो वांगडी चुकता तेन्ना तांकां मोगान शिटकावंक आनी मोगान वेंगोवंक बापाची कृपा मागुया. जबाब: जेजू भाशेन बरो गोवळी आमकां कोर बापा. आमच्या समुदायेन एकामेकाचो हुस्को दवरून जियोवया. दुखाच्या वेळार बसवून, पिळे वेळार इलाज, आकांताच्या वेळार सांगात आनी गोरचे वेळार आदार. मोगान एकवटान जिवंक बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजू भाशेन बरो गोवळी आमकां कोर बापा. समाजान भायर सवें, दुस्मानां सवें, वायटाव्या सवें बरे तरेन वागून तांची परिस्थिती सजमून तांच्या जिवितान नवेपण हाडूंक बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजू भाशेन बरो गोवळी आमकां कोर बापा. खेरीत भाशेन आमचो हुस्को तरणाट्यां सवें गरजेचो. कितले आमचे तरणाटी सांडलोलीं आसात. आपल्याक आवय बापायचो मोग मेळ्ळो नासतना ती वायट रस्त्यार पावल्यान. आवय बापायनी तांकां सोजमून बरें मार्गदर्शन दिवंक बापाचो आदार मागुया. जबाब: जेजू भाशेन बरो गोवळी आमकां कोर बापा. मोगाळ जेजू, तुजे कडसून आमी पयस वेतांव तेन्ना आमची चूक मानून घेवंक तुजे वेंगेन आमी परतून येवंक तुजे कृपेन आमकां भोर बापा. जबाब: जेजू भाशेन बरो गोवळी आमकां कोर बापा. सगळीं दिंबी घालुया आनी जेजून शिकयलेले मागणे बापाक उबारुया. आमचे बापा सर्गेच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन.